हे केलं तशी हांव कसले ना एक सिग्निफिकन्स सोल हांव मस्त थँक्यू तुमकां म्हाका जी हांगा एक अवकाश दिल्याक. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. भागवतम क्लास स्टार्ट करचे पयले आम्ही श्रीमद भागवतमाचे ग्लोरिफिकेशन श्रील सनातन गोस्वामी आणि कृष्ण लीला हांचे भितर बरयल्ले स्तवातो हे आमी रिसाइट करया. सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वन्द्वोदितादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षाक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तु मे मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोस्तु ते असाधु साधुता दायिन् अति नीचोच्चता करा आनमुञ्चा कदाचिन्मां प्रेम्नारत् कण्ठयो स्फुरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हंग उपस्थित आशिल्ले तसले वट्टू भागवत पुराण कोंकणी सगळे बंधू भगिनीक मेगले आदरपूर्ण प्रणाम आणि कोंकणी भागवत पुराण हांकां मस्त मस्त धन्यवाद म्हाका आज हे सेव दिल्ल्याक. हरे कृष्णा. आम्ही पुढे सुद्धा ना श्रीमद भागवतमाचे ग्लोरिफिकेशन ऐकल्या तांतू भितर बेगीन सांग तितले प्रयत्न म्हणजे स्क्रीन म्हटलो काय दिसते असणे. बाई माताजी दिसता दिसता. एक मिनिट शेअर करता. शेअर कर. हा दिसते असवे आता. राईट. आईचे विषय असा म्हाका दिल्ली तसं सेवा द 10 टॉपिक्स ऑफ श्रीमद भागवतम. भागवत पुराण नाल्यार श्रीमद भागवतमा कशें म्हणिल्लें आसा की म्हळ्यार हाजें वर्णन केल्लें आसा हे पुरा वेदाचे एक सार अमल पुराण म्हणलें आसा. तशीची श्रीमद भागवतमाचे फर्स्ट कॅन्टो भितर थर्ड श्लोका निगमकल्पतरोर्गलितं शुकमुखात् अमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं अहो रसिक भूवी भावुकः. हांगा सांगते आसाची हे भक्त लोकां खातीर भगवंतान दिल तसले निगम कल्पतरोर गलितम म्हळ्यार हे भौतीक जगताच न्हय. हे भौतीक जगतात आमी पळयताची खंयचे फ्रूट उरू आंबो पणसू प्रत्येकाक सॉल उरता नाल्यार भितर बी उरता ते जाल्यार हे श्रीमद भागवतम कसो आसा की म्हळ्यार हे लोकाच न्हय निगम कल्पतरोर गलितम कल्पतरू कल्पतरू वृक्षा भितर जल तसल फ्रूट आणि हांचे भितर खंयचेय इम्प्युरिटी ना ताका सॉल ना बी ना डायरेक्ट आमी ताजे रस पिवेत आणि ते रस कशे आसा की म्हळ्यार अमृत समान आसा. आणि हे कोणाल मुखाच्यान आयिल्लें आसा शुकमुख. शुक म्हण सांगल्यार व्यासदेवाल पुत्र आशिल्लो तशें सुखदेव गोस्वामी. शुक म्हणजे अनेक शब्द बी आसा ते म्हळ्यार पोपट और पॅरेट. पॅरेट कसा करता केन्नाची खंयचे झाडार पिकील तशें फ्रूट उरल्यार ते खंयचे बेगीन कच्च्या मुळार पीक नाशिल्ले फ्रूट उरल्यार ताका ते हे करना ताका तोंड लायना फुल्ल पिकल नंतरच ताका ते येवन खाता. तशीची हे श्रीमद भागवतम कसं आसा की वेद व्यासान आपल्याला कंप्लीट मॅच्युरिटी भितर हांवें बरयल्लें
हाऊ भागवतम कंपाइल्ड हांतू भितर आमी डिटेल हाजे बद्दल अभ्यास केल्लो आसा. तसल श्रीमद भागवतमाचे आज आमी मस्त इम्पॉर्टंट विषय 10 टॉपिक्स ऑफ श्रीमद भागवतम. मेगल अल्प बुद्धीन हांवें मेगल आज कसले गुरु कंच्यान मेगले शिक्षा गुरु कंच्यान मेगल म्हालगड लोकां कंच्यान कसं आयकल्लंस की ताजे वेळेर सांजशें हांव मेगेले एक हे करच्या प्रयत्न करता. कसले तरी चूक जाले रे तुम्ही क्षमा कर न्हू. म्हाका तुमगेलो आशीर्वाद दिवका. हरे कृष्ण. आयचे द 10 टॉपिक्स ऑफ श्रीमद भागवतमातू अशी 10 टॉपिक्स अशी आसाची. फर्स्ट सर्ग. सर्ग म्हळ्यार हे युनिवर्सलाचे क्रिएशन. ते कोण केल्ले? सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड स्वयं भगवंतान. सेकंड विषय आसा विसर्ग. विसर्ग म्हळ्यार सेकंडरी क्रिएशन बाय लॉर्ड ब्रह्मा. थर्ड विषय आसा स्थानम. स्थानम म्हळ्यार आमगेले तसं लिव्हिंग एंटिटी बद्ध जीवी लोकांक हे प्लॅनरी पोर्शना भितर तांणी एक स्थान दिले. फोर्थ विषय आसा पोषणम. पोषणम म्हण सांगल्यार प्रोटेक्शन. आणि तशीची फिफ्थ श्लोक कसा आसा? फिफ्थ विषय उती. उती म्हळ्यार इन्क्लिनेशन टू दी ऍक्ट. आणि सिक्स्थ विषय आसा. सिक्स्थ विषय मन्वंतर. मन्वंतर म्हण सांगल्यार आमगोत आसा मनु लोक. मनु भितर रिगॅन ऑफ मनु. मनुल विंगड विंगड तांगेले चेंज जावचे. नेक्स्ट सेवेंथ आसा ईशानु कथा. द टॉपिक्स ऑफ लॉर्ड वेरियस इन्कारनेशन. भगवंताले विषया बद्दल सायन्स ऑफ लॉर्ड भगवंताल विषया बद्दल आमकां ईशानु कथा. एट्थ आसा निरोध. निरोध म्हळ्यार अनिलेशन. नाल्यार आमी कसं म्हणटाची हे प्रळय येता म्हणटा न्हय. प्रळयाक अनिलेशन निरोध म्हणटाची. नववे विषय आसा हे लिबरेशन. लिबरेशन म्हळ्यार मुक्ती. आणि 10th विषय आसा आश्रय. भगवंताले आश्रय. कशी भगवंत आश्रय दाता हे भौतिक जगतात आशिल्ले प्रत्येक जीवी लोकांक अशें आमी हेच बद्दल पळोवया. हे 10 टॉपिक्स हे खंय येता म्हण सांगल्यार श्रीमद भागवतमाचे फर्स्ट सेकंड स्कंदाचे 10th अध्यायाचे फर्स्ट श्लोका भितर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक सांगते आसा. आणि सांगते आसाच्या अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मन्वंतरे ईशानु कथा निरोधो मुक्तीर. हांग पळयत आमी आश्रय विषय आयिल्ला. हांगा सुखदेव गोस्वामी कसं सांगते आसाची हे 9 विषया बद्दल मात्र हे श्लोका सांगते आसाची. हातू भितर सांगते आसा की म्हळ्यार हे विंगड विंगड डिविजन हे 9 विषय. हातू भितर हे युनिवर्सलाचे कशे क्रिएशन जाले. ताजे ताजे सब क्रिएशन कशे जाले. प्लॅनरी सिस्टम्स कशे आसा आमगेले. कशी भगवंत येवन आमकां प्रोटेक्शन करता. कशी येवन आमकां राखता. आणि क्रिएटिव्ह इम्पेटस आमी. आणि कशी ते आणि कशे आमगेले चेंज ऑफ मनु. प्रत्येक मन्वंतरात कशी मनु चेंज जाताचे. आणि द सायन्स ऑफ गॉड ईशानु कथा. आणि आमी वापस रिटर्निंग होम बॅक टू गॉड हेड ते म्हळ्यार मुक्ती. हाका हे सम्मम बोनम म्हणलें आसा. म्हळ्यार हे कित्याक हांगा सुखदेव गोस्वामीन ओनली 9 विषय सांगिल्ले आसा म्हण सांगल्यार 10वे विषय आश्रय हे विषय हांगा आयिल्ला. कित्याक की म्हळ्यार आमी हे 9 विषय समाजान अभ्यास केले म्हण जाल्यार आमगे जिवनातू बद्ध जीवी आमी हे भौतिक जगतातू भगवंता कडच्यान विंगड जावन आयलेच. जाल्यार भगवंत कसा करता आमकां इतले बरे बरे श्रीमद भागवतमा रूपात की आमी लास्ट क्लासात आमी उलयल्ले की म्हळ्यार भागवतम आणि भगवंत स्वयं कृष्ण हातू कसले डिफरन्स ना. भगवंताल प्रत्येक अंगाक कंप्लीट हे 12 स्कंद कसा आसाचे. भगवंताल प्रत्येक अंग पाय धनगेन मुखारविंद तांगेले शीर पर्यंत हे भगवंताल पुरा अंगाक आमी होलसे वयता. तशें हांव न्हू भगवंतान कसं केलें आमकां वापस तागे आपणाल घराक म्हळ्यार आमी खंयच्यान आयिल्ली की भगवंत जावन दूर जावन बापसूल घराक कशी चरडाक वापस आपूण व्हरता की बापसूल तशी आमकां आपूण व्हरचे खातीर हे वट्टू विषय आमकां श्रीमद भागवतम रूपात आमकां आमगे लागीं हाडले. तातूंत भितर आश्रय हे कसो आसा विषय हे मस्त हे एकदम गहन विषय हे आमके 9 हे कसं आसा हे तांच्या सर्गच्यान मुक्ती पर्यंत आमी हे अभ्यास केले जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमी आमच्या जिवनात ते उतरल्यार आमकां
आश्रय हे आमकां ऑटोमॅटीक मेळटा तशें हांगा सुखदेव गोस्वामीन हाचे हे केलां हांगा भगवंत सांगते की म्हण सांगल्यार हे सम्मम बोनम कसं आसा हे हे कसले बाकी वट्टू डिस्क्रायब कसल्यात केल्या वेदीक हातूं भितर केल्या तशी समटायम भगवंत कसं आता डायरेक्ट आमकां येवन सांगता आनी समटायम कसं करतो विंगड विंगड एक्सप्लेनेशन ग्रेट सेजस कंच्यान तशी सुखदेव गोस्वामी वेदव्यास आमगेले रामानुजाचार्य मध्वाचार्य शशी चैतन्य महाप्रभू हांगेल कंच्यान आमकां प्रत्येक आमगेले हाजे कंच्यान आमकां हे विशया बद्दल आमकां परत 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 आमकां समजुच्याक प्रयत्न करता भगवंत हाका विंगड विंगड आमकां एक हे दिल्लें आसा हांगा सिम्पटम्स कशी आमकां हाजी डिस्क्रायब केल्या हाजे बद्दल म्हण आता श्रीमद भागवतमाचे फर्स्ट विषय हे टॉपिक हे कसले 10 टॉपिका भितर फर्स्ट टॉपिक सर्ग सर्ग म्हळ्यार कसले आमी स्वर्ग न्हय हे सर्ग सर्ग म्हळ्यार 16 मॅटर्स मॅटर म्हळ्यार हे विषय सूची कसा आसा 5 आमगेले हे कसले ते 5 आमगेले विषय कसा आसा आमगेले भौतिक जगता या भौतिक हे शरीर तयार जालें तसले 5 एलिमेंट ते कसले फायर वॉटर लँड एअर अँड स्काय तातूंत भितर भूमी वायू अग्नी आणि वारो आणि आकाश हे 5 वस्तू हे जाना हे भौतिक हे जाल्ले आसा तशीची बाकीचे साऊंड साऊंड म्हळ्यार शब्द ब्रह्म कडे फॉर्म म्हळ्यार आकार कडे टेस्ट म्हळ्यार रुची स्मेल वास घेवची आमगे शक्ती तशी टच हे हे आनी नंतर दोळे जननेंद्रिय पंचेंद्रिय हे वट्टू कसले आनी आमगेल मन हे टोटल 16 विषय कसा आसा मटेरियल नेचर हाका कसं म्हणटाची सर्ग हे सर्ग विषय कसा आसा हे भगवंतान स्वंत तयार केले हे कशें तयार जाता म्हण आमी पळोवया हांगा एक ब्रह्मसंहिता भितर एक श्लोक येता यकाननार्णव जले भजत स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपा आधार शक्तिमवलंब्य परां स्वमूर्तिं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि हांगा कसं कळता आमकां फर्स्ट पुरुष इन्कारनेशन म्हळ्यार भगवंताले श्रीकृष्ण स्वयं कृष्ण गोविंद तो खंय राबता गोलोक वृंदावना भितर राबता तागेले भक्ता वट्टू तो थंय आनंदात राबता तागेले फर्स्ट हे पुरुष इन्कारनेशन खंयचे विष्णू विष्णू म्हळ्यार 3 विष्णू एक कारणोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू आणि चिरोदकशाही विष्णू हे 3 पुरुष अवतार हे पुरुष अवतारा भितर फर्स्ट विष्णू कोण कारणोदकशाही विष्णू हांग पळोवयेत आमी हे गोलाकार आसा गोलाकारा भायर एक विष्णू योग निद्रा भितर न्हिदला हांगा हो विष्णू कसं करता सॉरी हे विष्णू अनेक हे म्हळ्यार महाविष्णू बी म्हणटा जेका हो विष्णू कसं करता कारण ओशन कॉजल ओशना भितर तातूंत योग निद्रा भितर हे करनो आपल्याला मिस्टिक जन स्लीपान तो कसं करता आपल्याला केसाचे आमगेले हांग हे उरतनेवे संसान रोमाचे संसान रंध्र उरताने रंध्राच्यान इन्युमरेबल लॅक नाशिल तितले तो कसं करता हे ब्रह्मांड तयार करता हे ब्रह्मांड तयार केल्यानंतर आम्ही पळोवयत हे ब्रह्मांडा भितर बी अनेक विष्णू आसा हो कसं करता स्वयं कारणोदकशाही विष्णूला आता कार्य जाले हे पुरा ब्रह्मांड तयार केले ताणे आणि तो कसं करता हे ईच ब्रह्मांडा भितर प्रवेश करता आणि गर्भोदकशाही विष्णू जाता गर्भ उदका भितर तो शयन करता गर्भ उदक शयन करून आपणाले योग शक्तीन कसं करता आपणाले बोंबले उरतने नाभीच्यान एक कमल फुलाक उत्पत्ती करता ते कमल फुला भितरी कोण आसा ब्रह्मदेव म्हणता न्हय फर्स्ट हे भौतिक जगताचे जीव हे भौतिक आणि तो तागेल ते कमल फुला दांडी वेरी 14 लोक आणि ते 14 लोक जाल्या नंतर ब्रह्म फर्स्ट जीव ब्रह्म फर्स्ट उत्पत्ती जाला ब्रह्मा गोतना हांव कोण हांव खंयच्यान आयला मेगेल कसं कार्य ताणे 3 पटी ते 14 लोका भितर तो भ्रमण करता ब्रह्मदेव
भ्रमण केल्यानंतर ताका तप तप म्हण अशी एक सेलेस्टियल साऊंड आकाशवाणी म्हणताने तशी आवाज येता तेन्ना ब्रह्मदेव कसा करता 100 सेलेस्टियल एराक तो तपस करता तेन्ना तपस केल्यानंतर हे भगवंत ताका हृदया भितर येवन ताका ज्ञान दिता तशीची हे खंय कळता श्रीमद भागवतमाचे फर्स्ट श्लोक ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य यतो अन्वयादितरताश्चार्ते स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरथाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि हंग म्हणलं वासुदेव ते वसुदेवाल पूतू तो कोणू अभिज्ञ स्वराट ताक कोणे तयार केले ना तो स्वयं भगवान आणि ताण कसं केले ते स्वयं भगवानानं तेने ब्रह्महृदय ब्रह्माल हृदया भितर येवन ताका शिक्षण दिले 4 वेदाचे अभ्यास दिलो आम्ही लास्ट टाइम 2nd अध्याया भितर आम्ही पळयले ते कशी ताका ज्ञान दिले म्हण हे ज्ञानानंतर ब्रह्मान आपल्याला सेकंडरी क्रिएटर विसर्ग स्टार्ट केले तशें हांगा हे ब्रह्मसंहिता भितरी य कारणार्णव जले भजति स्म योग हे श्लोक असणे हे स्वयं ब्रह्म सांगते असा हांव तयार केलेले नाही हे कोण तयार केले गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामी ताण कसे केले ताणे कारणोदकशाही विष्णू कारण ओशना भितर न्हिदलो आणि ताणे कित्याक की म्हणारे भगवंतान हृदया भितर येऊन ज्ञान दिले तोपर्यंत तशान हे ब्रह्माक हे विषय कळले सो हाजे फर्स्ट क्रिएटर कोणू भगवंत स्वयं हे सर्ग हे सर्ग म्हणे कसले म्हणे आम्ही पळोवया आता सर्ग जाल्यानंतर सेकंड क्रिएटर कसले विसर्ग विसर्ग म्हण सांगल्यार हे सेकंडरी क्रिएटर बाय ब्रह्मा कित्याक की म्हळ्यार ब्रह्म कसं असा हे भौतिक जगता भितरी कित्याक की म्हळ्यार हे 14 प्लॅनेटरी सिस्टम भगवंतान कसं केले हे भौतिक जगता भितरी गर्भोदकशाही विष्णू रूपात आयल तेन्ना हे भौतिक जगत हे मटेरियल वर्ल्ड भौतिक जगता भितर आयल निमित्त आणि हांतू भितर तो उत्पत्ती जाल निमित्त हे भौतिक जगताचे 3 गुण ते कसले सत्वगुण रजोगुण आणि तमोगुण हे भौतिक जगतात हे 14 लोका भितरी हे वट्टू टाइप लोक असाचे सत्वगुणा लोक बी असाची देवदेवता लोक सत्वगुण आणि मनुष्य लोकात बी थोडं सत्वगुण असत थोडं रजोगुण असत तमोगुण असायचे तशीच हे 14 प्लॅनेटरी सिस्टमातू हे वैल एक लोक सोडल्यार बाकी लोकां तोट्टू 3 गुणा भितर लोक असाचे तशान केन्ना केन्ना इवन ब्रह्मदेव बी रजस गुणात येता कित्याक की म्हळ्यार ताका हे भौतिक जगत तयार करका तशान हे सेकंडरी क्रिएटर कोणू ब्रह्म आशिल्ले निमित्त हे वट्टू आम्ही सुद्धा हे भौतिक जगताची 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हांतू भितर आम्ही फिरते उरताची प्रत्येक ते गुणाप्रमाणे आम्ही काम करताची तशान आमकां हांतू भितर सेकंड क्रिएटर कोण ब्रह्म आशिल्ले निमित्त आमगेल भौतिक जगत कसं आले हे आणि हांतू भितर आमकां तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये ते ब्रह्मा हृदया भितर येवन भगवंतान हांकां हे केले ताजे बद्दल सांगले कशी तुगे हे जाले हे कोण तयार केले हे वट्टू ताका ज्ञान दिले नंतर हे बाकी लोकांक जीव लोकांक प्रत्येक हातू भितर घालचे म्हणटा नव्हे ब्रह्माल काम कसले हणे बरा बरोचे अशें म्हणटाचे आमी ब्रह्माक गोत्तू म्हणटाचे आमकां गोतना ते ब्रह्मान तयार केले भौतिक जगत ताका गोत्त आसा अशें आमी एक कोंकणी भितर एक हे सांगताचे न्हय तो ब्रह्म आमगे लोटलो काले हे बरयता तशें सेकंडरी क्रिएटर कोणू ब्रह्मा नेक्स्ट पळोवया स्थानम स्थानम म्हळ्यार कसले आता स्थानम म्हळ्यार एक आमकां राबच्याक एक जागो कित्याक की म्हळ्यार भगवंतच्यान आमी विंगड जावन आयली भगवंता लोकांक आमी आराम आशिल्ली आमगेले रियल ट्रू सिच्युएशन कसले स्थानम वैकुंठ लोक जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास आमी कृष्णा लोकातू कृष्णाल सेवकंगेन आराम कृष्णाल वडनाडी जावंगेन वैकुंठा भितरी कृष्ण लोका भितर आशिल्ली जाल्यार आमकां कसं दिसले कृष्णान एकल्याने कसले एन्जॉय करका हांव बी कोणाले मालीक जावका हांव बी मालीक जावन उरका अशी तागेल मनात आमगेल मनातू एक ईर्षा भावना कित्याक भगवंत कसल्याक एकलोच महान आमी बी भगवंत जावका आमी बी आमगे लॉर्ड
हे जावका म्हणल्यार आमगेल मनात एक कल्मश आयले. ते आयले निमित्त आम्ही ते भौतिक आध्यात्मिक जगतच्या न्हू भौतिक जगतात येवन आयली. आता भौतिक जगतात येवन पडल्यानंतर अकडे भगवंतान कसं केलं आमकां हे भौतिक जगत तयार केले, सर्ग आणि इकडे ब्रह्माक तयार केले. हे वट्टू भौतिक जगताचे वट्टू पोषण करच्याक सेकंडरी क्रिएटर कडे आमकां स्थान दिले. भौतिक जगत आम्ही पळवेत हे ब्रह्मलोक जाल्यानंतर हे 14 लोक आम्ही हांगा दिसता. हांगा वयर ग सगळ्यापेक्षा वैरी ब्रह्मलोक, सत्यलोक म्हणतात ताका. सत्यलोक कडेरी तपोलोक, महरलोक अशी आमगेल भूलोका वैरी स लोक आसाची आणि आम्ही मध्ये आसाची. आमगेल सकल 7 लोक आसाची. कित्या भगवंतान 14 लोक केले म्हळ्यार हे म्हळ्यार 3 गुण आता आम्ही डिस्कस केले नव्हे. सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. तशा न्हू प्रत्येक गुण आशिल्ले लोकांक तशी 84 लाख 84 लाख म्हणता नव्हे 84 लाख अशी जीव आसाचे, योनी आसाचे. 84 लाख योनी भितर विंगड विंगड योनी आसाची. तांतू भितर 4 लाख मनुष्य योनी म्हणतात. तांतू भितर मनुष्य म्हळ्यार तांतू देवी देवता बी आयली. तांतू भितर आमगेल पेक्षा वयर आशिल्ले लोक, महरलोक, तपोलोक, जनलोक, हे विद्याधर, किन्नर, हे ಒಟ್ಟು मिळून 4 लाख. बाकी 80 lakhs कसं असायची प्राणी, पक्षी, झाड, उदकात उरतल प्राणी, जंगलात चरतल 4 पाया प्राणी कोट्टू. आणि विंगड विंगड राक्षस लोक, कडेरी पिशाची लोक, कोट्टू लोकांक स्थान दिले भगवंतान. ते हे 14 लोक कसं असायची हे प्रत्येक जीवी लोकांक तांगेल तांगेले कर्मा प्रकार तांणी कसं कर्म कंगेनू हांगा आईल की तांगेल कर्मा प्रकार तांकां स्थान दिले. कोणा प्राणी म्हणून बिहेव करता आशिल्लो, मांस खावचे लोकांक कसले भगवंतान हे करता प्राणी शरीर मेळ्ळे. राक्षसी मनोभाव आशिल्ल्याक राक्षस देह मेळता. खंयचे एक पिशाची शरीर आशिल्ले लोकांक पिशाचे देह हे केल्ले आसा. तशा हे 14 लोक कसं आसाचे स्थानम स्थानम म्हळ्यार ट्रू सिच्युएशन. तशा न्हू हे स्थानम दिले नंतर आम्ही कसं केले आम्ही थोड लोकाले हांतू भितर 2 टायप लोक, एक कंडिशन सोल, एक भगवंताले भक्त. तांगेल कस कसं हे आम्ही पळोवया. हे 84 लाख हे स्पिसीस लोकांक तांकां विंगड विंगड स्थान दिवचे खातीर हे 14 लोक तयार जाले म्हणटाचे. आणि आता आम्ही केन्ना म्हणटाची स्वर्गलोक वचका म्हणून. हे स्वर्गलोक हे भौतिक जगतातू आसा. आम्ही कितले पुण्य कार्यक्रम कंगेन आम्ही स्वर्गलोकाक पावल्यार सुद्दां आमगेल पुण्यकर्म खाली जायना पण वापस आम्ही हे वापस हे भूलोकाक येवका. तशा हे लोक वट्टू कसं आसाचे आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना म्हणून कृष्ण सांगता भगवद्गीतेत. भगवद्गीतेची राजविद्या 9th चॅप्टरा भितर सांगता भगवंतू. तशा न्हू हे 10 लोक 14 लोक कसं आसाचे हे भौतिक जगतातू आसा अशी आमकां कळता. नेक्स्ट कसं आसा पोषणम. आमकां एक स्थान दिले भगवंतान. आमगेल खातीर एक लोक तयार केले. लोका भितर आमगेल ओट्टू देखरेख करच्याक ब्रह्माक तयार केले. ब्रह्माक दवरले. ताजे आमकां स्थान दिले. कडे नंतर आमकां पोषणम. पोषणम म्हळ्यार प्रोटेक्शन. आमकां पोषण करची जशी एक बापसो आपल्या चेडवाल पोषण करता की तांकां कसं टायम टू टायम तांगे शिक्षणाक की तांगेल एक विकास जावचे खातीर तांगेल जिवना भितर कसं तागेले एक रोल उरता की तशीची भगवंत सुद्दां आमगेलो एक पितामह. तोच आमगेलो कृष्णच आमगेलो माता पिता वट्टूच. हे पोषणम तद अनुग्रहात. ते कसले भगवंत आमगेल वेर कॉस्टलेस मर्सी पळय भगवंताकड आमी विंगड जावन भगवंताकड हे जावन विरोध कंगेन आमी हांगा आयल्यार सुद्दां भगवंत कसं करता वट्टू आमकां व्यवस्था करून दिता. हांगा पोषणम कसं आसा हे 2 टायप डिफायन करीत आमी. एक कंडिशन सोल. कंडिशन सोल म्हणजे मस्त भौतिकवादी. हांतू भितर मस्त भौतिकवादी भितर फशिल्ले लोक. तांकां कसं दिसता हे वट्टू म्हाका एन्जॉयमेंट करचे दिल्या. हे नदी म्हाका एन्जॉय करचे दिल्या भगवंतान. हे म्हाका बेगील एन्जॉयमेंट खातीर अशी म्हण विचार करता लोक. एक टायप लोक तांकां म्हणटाचे कंडिशन सोल्स. आणि तांकां कसं दिसता आमगेल एन्जॉयमेंटा खातीर मेगेल मेंटेनन्सा खातीर म्हाका हे वट्टू मेळ्ळ्या. सेकंड टायप लोक कसं आसाची तांणी डिवोटी भगवंताले भक्त लोक. तांकां भगवंताले हे पोषणम तांणी खंयचे विशय तांणी कशे घेता की म्हळ्यार हे भगवंताले
असीम कृपा आमगे वयर जाल्या. आमके भगवंतान कित्याक दिल्या, कित्याक की म्हळ्यार आमगेले आमगेले कसले एक कंडिशन लिव्हिंग आमगेले हे आस की ते आमकां प्रोटेक्शन करचे खातीर भगवंतान दिल्या. आनी भगवंतान प्रोटेक्शन कशें जाता, आमगेले हे माया, कित्याक म्हळ्यार भौतीक जगत 3 गुणांत आसा. हांगा माया, आमी कायम मायात फसते उरताचे. कान एक सांगता ते कसकी पिक्चरा पद आयकते आसा. आमी थंय वचया म्हण कान सांगता आमकां. आमगे नाक सांगता कसकी एक परंबळ येते आसा, आमी थंय वचून ताका टेस्ट करया. दोळे सांगता थंय कसकी एक चंद वस्तू दिसते आसा, वचून ते आमी घेव्या की खाव्या की. अशी आमगेले प्रत्येक आमगेले अंग कसं आसा, हे आमकां प्रति क्षणात आमकां प्रेरण करते उरता. हाका कसं म्हणटा माया. कसं कित्याक म्हळ्यार हे माया देविले हातूं भितर आसा हे भौतीक जगत. जाल्यार डिवोटी लोक कसं करताचे, डिवोटी लोक लेखताचे हे भगवंतान आमकां आमकां प्रोटेक्शन केल्या. हे पोषण कसले भगवंत आमकां हे माया शक्तीच्यान ಒಟ್ಟು आमकां प्रोटेक्ट करता. आनी भगवंत कसं करता, तांकां डिवोटी लोक आसा न्हय, भक्त आसाचे भगवंताले, तांकां कायम राखते उरता, खंयचे मायात फसना. तशी भगवंत तांकां रक्षण करता. आनी कोण भौतीक जगत भगवंताला भक्त जावचे इच्छा करनाची, तांकां भगवंत कसं करता, हे भौतीक जगतातू परत परत तांकां उरत तशी तांकां व्यवस्था करता. मायादेवीले जाला भितर तांणी फसताची. आनी ते मायादेवी जालात फसल्यानंतर वट्टू टायप मिजरीस, वट्टू टायप तांकां सुख प्रत्येक येता तांकां दुःख. तशें हांव तांकां जाल्यार डिवोटी लोकांक पोषणम हे कसले भगवंताले एक कॉजलेस मर्सी. हे 2 टायप आमी पोषणमाक 2 टायप आमी डिफायन करीत. नेक्स्ट विषय आसा उतय. उतय म्हळ्यार कर्म वासना. कर्म वासना म्हण सांगल्यार आमगेले हे भौतिक जगतात आयिल्ले नंतर एक जीवी लोक कसं करताचे, फ्रुटिव्ह वर्क म्हळ्यार एन्जॉयमेंट करचे. कायम कर्मा भितर म्हाका हे मेळें, हांव जॉब केले, म्हाका हे पयशे आयले, हे पयशान हांव एन्जॉय करतलो. पिक्चर पळयत की, नर्तन करत की, हांव थंय वचून एन्जॉय करत की, ते खात की. हे म्हळ्यार तांकां आपलें जीवन कसं आसा, बरी फ्रुटिव्ह वर्का भितर डिझायर करच्या भितरीची तांणी व्यतीत करताची. आनी हे कंडिशन सोल नाल्यार हे बद्ध जीव कसं करताची, वट्टू भगवंतान आपणे आमकां हे हाजे हे भौतिक जगताचे तो रियल तो रक्षण करता, तो मेंटेन करतलो, हे वट्टू विषय तांणी विसरनताचे. तांकां कसं म्हणटाचे उतय. उतय म्हळ्यार कर्म वासना भितर तांणी इतले विसरनता की म्हण सांगल्यार हांव कोण, हांव हांगा कसल्याक आयला, मेगेल कसले हे ते वट्टू तांणी विसर. कित्याक की म्हळ्यार कृष्ण सांगता की प्रत्येक एक भगवद्गीता 2nd चॅप्टरात सुद्धा नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात. भगवंत सांगतेस अर्जुनाक, पळे अर्जुना तू मेगेल उत्तर ऐक. तू मेगेल थॉट तरी तू तांतू भितर कोणे केल म्हण जाल्यार मेगेल उत्तर ऐकूंक येना, ताजे प्रकार तू चल म्हण जाल्यार तू हे हातूं भितर थोडे कसले विषय केल्यार बी तुका ताजे बेनिफिट कसो आसा, हजारो लाखो गुण बेनिफिट मेळता. तशीची आमी हे जीवना भितर थोडे भक्ती भितर आयिल्ले म्हण जाल्यार भगवंतान नाम जपचे की आमी भिव का म्हण ना. अरे भक्ती करता जाल्यार ताजे बद्दल अनन्य भक्ती, हाजे बद्दल ಒಟ್ಟು उलयताची आमी कशी करचे बाबा, कसले भिव का म्हण ना. जस्ट आमी एक पटी हरे कृष्ण महामंत्र जप केल्यार पुरो, भगवंताल एक पटी गुणगान केल्यार पुरो, एक भागवतम क्लास ऐकल्यार पुरो. भगवंत कसं करता, आमकां नेक्स्ट जन्मा भितर कसं करता, आमकां एक बरे जीवन दिता. एक भक्तागर जन्म जावची की, एक ब्राह्मणा फॅमिली जन्म जावत की, अशी पळय मी पळोव येता सन्न चेडू वट्टूची सान आसतनाची भगवंताल तांकां भक्ती भितर मन लागता. तांकां मस्त हे करका पडना. आनी एक एक पटी चेडूवाल निमित्त सुद्दां तांगेले पेरंट्स तांगेले आवसो बापसू कृष्ण भक्तीत आयिल्ले आसले मस्त उदाहरण आसाची. जाल्यार काही लोकांक सान आसतना कितले होड जाल्या नंतर बी तांकां कृष्ण भक्ती बद्दल हे सांगल्यार तांणी ताका आयकनाची. कसल्याक बाबा म्हण सांगल्यार हे नेहा विक्रमा हातूंत आमकां कळटा तांणी तांगेले प्रिवियस एक्टिविटी भितर बी तांणी कर्मकांड एक्टिविटी केल्लो आसा. बरी एन्जॉयमेंट करच्याक तांणी कसं करता तितले केल्ले आसता. भक्ती भितर कसले लवलेश मात्र बी तांणी केलेले ना. तशें हांव तांकां लायफ आफ्टर लायफ कसो आसा तांकां तांकां तेचे जीवन एन्जॉयमेंट करतात आनी वापस तांगेले आनी वापस जन्म मृत्यू जरा व्याधी भितर हे आसा. तशें हांव न्हू आमी
कसं अर्थ कन घेऊ का हांतू भितरी आमगेले उतय आम्ही कर्म वासनाच्यान दूर जावन आमकां भगवंतान कसल्याक आमकां हे जन्म दिल्या आमगेले आईल उद्देश कसले आम्ही कसं कनगेन आम्ही वापस भौतिक हाका वचका आमगेले रियल हे खंय आसा भगवंता लोक तशें हांव न्हू ते लोकांक आमी वचच्याक कसं करका म्हणल्यार प्रयत्न करका शिवाय आमी खंयचे हे फ्रुटीव एक्टिविटी भितर हे करचे ना फ्रुटीव एक्टिविटी भितर भगवंत पळया अशी म्हणना की तुम्ही बसून तपस करा भगवंतान आमकां सुंदर सुंदर भगवंताला आमी गायन करेत ना कोणाक पद सांगचे आवडटा ताणे भगवंताला सुंदर कीर्तन करेत कोणाक नर्तन करचे आवडटा भगवंताले हाजे एदराक राबून आमी भगवंताला एदराक नर्तन करेत हांगा एकलो फोटो घेते असा भगवंताला फोटो घ्या हांगा एकले झाड रोवते असा ताका तुलसी झाड रोवयत आमी तशें आमी आमगेले मटिरियल जगतात सुद्दां आमी उर आमी घराक वृंदावन करेत अशें आमकां आमगेले आचार्य सांगता हे उतय हे कर्म वासन नेक्स्ट कसं आसा उतया भितर अनेक कसं आसा अनेक टायप लोक हे कर्मवादी लोकाल जाले आणि भक्त लोकाल उतय तांगे ट्रू इम्पेटस कसं की म्हळ्यार एक लिव्हिंग एंटिटी लोकाले गो बॅक टू गॉड हेड आमगेले भौतिक जगत खंयच्यान आमी आयलेच की आमी थंय वापस वचचे कित्याक की म्हळ्यार तांकां अट्टू ज्ञान उरता भक्त लोकांक तांणी भगवंताले विशय आयकल्लो उरता भागवतम क्लास अटेंड केल्लो उरता तशें हांव न्हू आमगेले सुप्रीम अबोर्ड खंय गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम ते वचे खातीर हांव कसं करका हे आत्ताचे काला भितरी हे कलियुगा भितरी सगळ्या पेक्षा बेस्ट संकीर्तन महायज्ञ बाकी युगा भितर ಒಟ್ಟು विंगड यज्ञा बद्दल आमकां रेकमेंड केल्लो आसा जाल्यार हे तुमच्या जीवनांत हे आमगेले कलियुगांत कसले बेस्ट म्हण सांगले कर्म आमी खंयचे करका आमी कीर्तन कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत मुक्त संग म्हळ्यार हे भौतिक जगताचे आमी कसो संग केल्लो आसा हांगच्यान मुक्त जावका म्हळ्यार कृष्णालेक भजन केल्यार पुरो अशें म्हणटात तांतू भितर बेस्ट म्हण सांगल्यार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चैतन्य महाप्रभुवान तांगेले पार्षद लोकांक आमकां 500 वर्षां पयले येवन सांगले इजिएस्ट मेथड आमी हातूंत भितर उतय कशी घेवका की म्हळ्यार आमी गो बॅक टू गॉड हेड वचच्या कसं करका हे कीर्तनादैव कृष्णस्य हे करका म्हण आमकां सांगतेस हे उतय जालें नेक्स्ट विषय कसो आसा मन्वंतर हे मन्वंतर म्हळ्यार मन्वंतराणि सद्धर्म मन्वंतरात म्हळ्यार मनु 14 मनु आसाची ब्रह्माले एक दिवसा भितर 14 मनु येता हे भौतिक जगतात अंत भितर स्वयंभुवा मनु बद्दल आमी आयकल्या फर्स्ट कृष्णा ब्रह्मान उत्पत्ती केल्ले स्वयंभुवा मनु आनी शतरूपा स्वयंभुवा मनु धुव देवा हे तिगेले नातू कोण फर्स्ट आमगेलो कपिल देवा बद्दल आमी कायम आयकताची ताणे कशी आपल्याला आवसूक एक भगवंताला बोधने केले तशी हे मनु लोकाल कसं काम मनु लोकांक भगवंतान आणि रिलिजियस प्रिन्सिपल कशी आमगेले म्हळ्यार मनुकुल म्हणटा न्हय फादर ऑफ मॅनकायंड म्हणलें तांकां प्रोजिनेक मनुष्य लोकाल एक प्रोजिनी कसो आसा येवन तांगेल खंयच्यान आयले तांणी कसं करताची विंगड 14 मनु लोक आनी कसं करताचे आमकां हे आमी मनुष्य जन्माक आयले नंतर आमी कशी उरका कशी आमगे स्वधर्माचे पालन करका कशी विंगड आमगेले स्क्रिप्चरा रुपान की विंगड रुपान आमकां आमगेल पर्यंत एक्टिविटीज आमी कशी आमगे रेग्युलेट करका आमी हे रेग्युलेट करून आमगे जीवना भितर कशी आमी आमगेले इटर्नल जीवेर स्वरूप नित्येर कृष्णदास पर्यंत आमी कृष्ण कशी वचयत आमगे वैकुंठ धामाक आमी कशी पावयत म्हणले विशय आमकां एक रेग्युलेटेड पाथ आमकां आमी कशी म्हणटा न्हय रेग्युलेटेड एक हातूंत भितर नियम कशी पालन करका कसं करका तुमी हाजे बद्दल ಒಟ್ಟು सांगता आनी आमी ते नियमा भितर चलनो आनी आमकां भगवंतान दिल तसले ಒಟ್ಟು प्रोटेक्शनाक आमी एटेन म्हळ्यार अशें न्हय आमगे भगवंताल प्रोटेक्शन ना अशें आमी हांगा रावचे जायना पदाक आम भगवंताला आमकां आश्रय जावका प्रोटेक्शन जावका जाल्यार आमी हे मनुकुला मनु लोकांक दिल तसले आमगेले एक स्वधर्मात आमगे चल घेनो आमी कशी बाबा हे भौतिक जगत पार कंगेनो हे भौतिक जगतातू राबून हे कर्मभूमी हांगा राबून आमी कर्म करकाची आमी गप्प बसून उरचे जायना कर्मभूमी भितर राबून आमगेले कर्म कंगेनो आमी वापस कशी
वैकुंठ लोक की भगवंतान गुरु धाम की हक्का आम्ही वापस कशी वचका म्हणल्यार आमकां ऍक्टिव्हिटीज कसं करता कोण सांगताची मन्वंतरा मन्वंतरा आणि सद्धर्म म्हळ्यार हे मनु लोक कसं आसाचे रिगेन ऑफ मनु हे 14 मनु प्रत्येक मनु विंगड विंगड टायमार येताची आणि हे ब्रह्माले एक दिवसात आईल तसले 14 मनु हांगेल बद्दल आमकां हे वट्टू वर्णन कसं आसा हे मन्वंतर हे विशया भितर आमकां भगवतमा शांत भितर कळता हरे कृष्ण नेक्स्ट विषय कसा पळोवया ईशानुकथा ईशानुकथा म्हळ्यार द सायन्स ऑफ गॉड हांतू भितर भगवंताले विंगड विंगड अवतारा बद्दल सांगिल्लें आसा भगवंत कशी विंगड विंगड ऍक्टिव्हिटीज करता कशी आपल्या भक्ता लोकां बर कशी तो आदान प्रदान करता आणि तागेल कशी ग्रेट ग्रेट डिवोटीज फॉर एक्झाम्पल अमरीश महाराज आणि तशीची प्रल्हाद महाराज तशीच ध्रुव महाराज तशीची गजेंद्र कशी गजेंद्राक मोक्ष मेळ्ळे आणि हे अवतार डायरेक्टली कृष्णा कडच्यान येतावे ते आम्ही विचार करका केन्ना भगवंताले 3 पुरुष अवतार हाजे बद्दल आम्ही उलयले सर्ग उलयले तेन्ना न्हय तांतू भितर फस्ट कारणोदकशाही विष्णू कडे तो ब्रह्मांडा भितर प्रवेश केले नंतर गर्भोदकशाही विष्णू हे भौतिक जगत फुल्ल तागेले नाभीच्यान भायर पडता फुल्ल ताणे आपल्या नाभीची दांडी ताजेवर फुल्ल 14 लोक धरल्या ब्रह्मा सहित आणि मुखारच तोच तागेले विस्तरण पूर्ण क्षीरोदकशाही विष्णू ताका महाविष्णू बी म्हणताची केन्ना हे जीव लोकां तयार केले तांगेल्या भितर तेन्ना कसले कॉन्शियस नाशिल्ले ब्रह्मान आपल्या प्रकार जीव लोकांक तयार केले जाल्यार भितर सोल आशिल्ले जाल्यार तांकां कसले कॉन्शियस नाशिल्ले कसले तांगेल्यान हालचाल नाशिल्ली तेन्ना महाविष्णून परमात्मा रूपा भितर प्रत्येक जीवी हृदया भितर परमात्मा रूपात वचून बसलो तो आणि बसूंक येना प्रत्येक लावन भितर कॉन्शियस आयले तशें हांव न्हू आमगेल्या हृदया भितर आत्मा बी आसा परमात्मा बी आसा आणि तो परमात्मा आमकां प्रत्येक क्षणा भितर आमगेल बरोबर राबून आमी खंय तरी कसले चूक करता की आमगेल बरें की आमकां तो वट्टू हे करते उरता जाल्यार आमी आमगेले हृदय पयले शुद्ध करता ताजे खातीर तशी तो शिरोदकशाही विष्णू कसा आसा तागेल तो कसो करता प्रोटेक्टर कशी की म्हळ्यार हे 14 लोकां भितर त्रास येता त्रास येईल तेन्ना हे हातूंत भितर आमी अभ्यास केले कशी 84 लाख स्पीसीस आसा तातूंत भितर राक्षस लोक बी आसाची सत्वगुणात अशी लोक आसा रजोगुणात अशी लोक तमोगुणा लोक हे साधारण जावन हे राक्षस हे लोक वट्टू मस्त क्रुएल आणि कसं करताची साधू भक्त लोकांक मस्त त्रास दिवची की तांगेल्या भक्ती करच्याक तांकां अडथळ दिवची की हे वट्टू आमी आयकल्या कशी परत परत राक्षस लोकांना कशी इवन देवी देवता लोकांक सुद्दां कशी इंद्रावेर तांगेले वचून हे केल्ले हे वट्टू आमी आयकल्या तशीच केन्ना तांकां तेन्ना त्रास येता नाल्यार हे भौतिक जगत तातूंत भक्त लोकांक केन्ना त्रास जाता की तेन्ना भगवंता हे भक्त लोक कसं करताची क्षीरोदकशाही विष्णू कडेन वचून प्रार्थना करताची खंयची प्रार्थना तांगेली पुरुष सूक्त हे पुरुष सूक्त तांणी डिसायड करताची श्लोकाचे तेन्ना भगवंत तांगे मुखार येवन प्रत्यक्ष जाता आणि भगवंत तांकां आशीर्वाद दिता आणि ते पुरुष ते क्षीरोदकशाही विष्णू कंचन कसा आता हे वट्टू अवतार मत्स्य कूर्म वराह वामन नरसिंह हे वट्टू अवतार कसा आताची हे क्षीरोदकशाही विष्णू कसा आसा विंडो तांकां खिडकी थंयच्यान तांणी वट्टू ते क्षीरोदकशाही विष्णू येता पुरा विंगड विंगड रूप घेवन नंतर तांगेलो वट्टू स्थान खंय आसा वैकुंठ लोक तांणी हांगा भौतिक जगतात उरनाची ते समयाक तांणी येताची आणि आपल्याला कार्य करताची आणि वापस वताची तितले तांगेल एक हे अशी म्हणले आसा ताजी बी वर्णन आसा सो हे भगवंताल विंगड विंगड ऍक्टिव्हिटीज ह्याक कसं म्हणता ईशानुकथा आम्ही हांगा भागवत पुराण कोंकणी प्रतिदिन आम्ही ईशानुकथा भगवंताल कथा आयकताची हे इतलं सुंदर हे प्रोवाइड करून दिल्लें आसा आमगेले एक कोंकणी बांधवाक हे कोणे अपॉर्च्युनिटी सोडच्या ना हांगा हे हातूंत भितर प्रत्येक आयकल्यार कसं जाता आमकां श्रवणम आमी आमकां भगवंताल विंगड विंगड कशी भगवंतान येवंक गेना प्रल्हाद महाराजाक कशी राखले नरसिंह रुपात येवंक गेना कशी ते एक राक्षसालेक ताका मुक्ती दिली
कशी कृष्ण स्वयं आयलो. कृष्ण भगवद्गीतेत सांगता 4.7 आणि 4.8 भितर केन केन धर्माचे इन्क्लिनेशन जाता तेन हावेता नाल्या परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे स्वयं भगवंतो तो सुद्दां हांग येता केन्ना तागेले भक्ताक कित्याक हांगा परित्राणाय साधूनाम कित्याक येता बरी राक्षस लोक मारचे येतवे ना पण राक्षस लोक मारचे उरल्यार भगवंत आपल्या लोकात बसून सुद्दां ताणे मारेत न्हवे जाल्यार भगवंत कसं करता आपल्याला परित्राणाय साधूनाम साधू लोकांक भक्त लोकांक आनंद दिवचे खातीर कृष्ण अवतारात आयलो तो येवंग येनाक स्वयं आयलो भगवंत गोविंद आदिपुरुष आयलो येवंग येना वट्टू आपल्याला एक आदान प्रदान केले आपल्याला भक्त लोकां बरोबर विंगड विंगड कथा केले आज सुद्दां 5000 वर्ष पयलीं जाल्ली कथा आमी सदां आयकल्यार सुद्दां आमकां बेजार येना ईशानू कथा आनी आयकल्यार कसं जाता हाजी बी हे विषय आसा की म्हळ्यार हे संपूर्ण हे भौतिक जगत कसं आसा हे एक दिवस हाजे हे कसल्याक भगवंतान तयार केल्या आमगेले साल्वेशना खातीर आमकां मुक्ती जावका म्हळ्यार आमी भौतिक जगताच्यान मुक्त जावका म्हळ्यार आमी कसं करका म्हळ्यार भगवंताले परत परत एक्टिविटी श्रवणम आयकुका श्रवणम करका परत परत श्रवणम केल्ले आमकां कसं जाता आमगेले तोंडाच्यान जिबेच्यान भगवंताले कीर्तन भायर येता भगवंताले एक हे येता आमी कोणाक चेडवां सांगताची चेडा पळे कृष्णान अशें केले पळे चेडा श्री रामचंद्रान कशी रावणाक मारले सीता देवी महान देवी तिगेले बद्दल एक सुनेक सांगताच की धुवेक सांगताच की अशी हे आमी आयकल निमित्त कसं जाता की म्हळ्यार आमगेले जिवनातले आमगेले अल्टिमेट आमगेले पर्पज कसं आसा ते पूर्ण जाता आणि आमी कसं करताची हे ईशानू कथा आयकल निमित्त आमी हे भौतिक जगतात आयल्याची आणि 3 गुणात फसल्याची सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आमी कसं लेखताची हे भौतिक जगतच हांव मेगेले हे आमगेले रियल आमी खंयच्यान आयल्याची ते आमी विसरून गेल्याची आमकेन्ना हे ईशानू कथा सायन्स ऑफ गॉड भगवंता बद्दल आमकां परत 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 आमकां हे अशी आयकुचें मेळत की हे ईशानू कथा म्हणटा ताका ताच्यान आमी कसं म्हणटाची हे भौतिक जगताची आमगेले सेकंडरी पर्पज ते कसले हे भौतिक जगतच एन्जॉय करचे आमी फ्रूट खावचे म्हणटा न्ही थोडे लोक बरी मजा मारच्यान तो उरताची तांगेले कसले जायना न्ही म्हण जाल्यार तशें न्ही ते तांकां नेक्स्ट जन्मा भितर ताजे भोगका पडता तशें हांगा फ्रुटीव एक्टिविटी भितर आमकां दूर उरका म्हण सांगल्यार आमी ईशानू कथा परत परत आमकां भगवंताल हे आमकां ते बी आमकां भगवंतच व्यवस्था करता ईशानू कथा आमकां कोण सांगता एक गुरु सांगता की एक भक्त सांगता की व्यासदेव स्वयं भगवंताले अवतार तांणी सांगता की आणि स्वयं भगवान विंगड विंगड रूपा भितर येवंक आमकां हांगा तागेले एक्टिविटीज करून घेना अल्टिमेट आमगेले जीवनाचे पर्पज कसले हे आमकां दाखोवन दिता तशें आमी विंगड विंगड आमगेले तांगेले वेरियस इन्कारनेशना भितर कशी एक हत्तील रूपात आशिल्लो गजेंद्राक कशी भगवंतान येवन ताणें तागेले क्रोकोडायलान तागेले पाय कशे चाबून धरिल्ले तेन्ना ताणें एक पटी नारायणा म्हण भगवंताक ताणें गजेंद्र मोक्ष प्रेयर केले ताणें आनी एक कमल फूल काणयेन भगवंताक अर्पण केले आनी भगवंतान कसं जालें तागेले ते इवन ते हत्तील शरिरात उरल्यार सुद्दां भगवंतान ताका आपल्या लोकांक घेवन गेलो हे कथा आमी आयकताची कशी एक 5 वर्सां चेडूं ध्रुव महाराज तो गेल्लो आपल्याला एक बापयन आपल्या पायार एक मांडीर बश्या दिलना आपल्याला एक सवती आवयन सुरुचीन आपणाक बश्या दिलना तांच्यान दुखून खाले म्हणले एक दुःखान तो आपण वचून भगवंता कण हे करता म्हण तो गेल्लो जाल्यार भगवंताल ताका दर्शन जाता ते आपण खंयची पर्पज केला तो विसरून वता ते भौतिक तो आशा आमीश जावंक आयिल्लो उरता भगवंताले एक दर्शन एक ताणें एक भगवंत आपणाले हे घेवन गेलो कसले शंख घेवन हांग लायता तेन्ना तो आपल्याला ಒಟ್ಟು आशे हे ಒಟ್ಟು विसरून वता आणि तो तशी भगवंताले एक कथा आयकल्यार की भगवंताले एक जस्ट एक ह्याच्यान सुद्दां आमगेले जीवन कसं आता आमी भगवंताले बॅक ಒಟ್ಟು हे करचे कसल्याक भगवंतान आमकां आश्रय दिवचे खातीर वापस आमकां आश्रय दाता तो तशी हे पुरा कथा ईशानू कथा कसं आसा सायन्स ऑफ गॉड हे आमकां ईशानू कथा हे सेक्शना भितर भागवतमाच्यान सुद्दां येता नेक्स्ट विषय कसो आसा निरोध निरोध म्हळ्यार अनिलेशन डिसॉल्युशन नाल्यार हे भौतिक जगताचे नाश जावचे केन्ना आमकां कारणोदकशाही विष्णून
कशी गर्भोदकशाही विष्णू जालो, गर्भोदकशाही विष्णून ब्रह्मदेवाक उत्पत्ती केले. हा, ब्रह्मदेवान कसं केलं हे वट्टू क्रिएशन, सेकंडरी क्रिएटर कोण हे ब्रह्मदेव. हे ब्रह्मदेवाले मस्त पुता भितर एकलो कोण शिव भगवान. शिव कोण, शिव तो हे आणि 3 लोकांक 3 काम. सॉरी, क्षम कर का. म्हाका स्क्रीन शेअर करचे जाते ना प्रभुजी. आता जातल माताजी. ओके. सो लास्ट विषय कसले निरोध आम्ही हाजे बद्दल उलयते आशिल्ले. आनी तुमी निरोध तेन्ना हे वट्टू वायंडिंग अप कित्याक की म्हळ्यार हे भौतीक जगत हे परमनेंट न्ही. हे एक समया खातीर भगवंतान तयार केल्ले. आमी हे समया भितरी आमगेले आमी जिवनात आमी सुदारण हाडनो, भगवंताला भक्ती करनो, आमी भगवत धामा गेल्यारी आमी बचाव जाली. ना जाल्यार कसं जाता, आमी हे प्रळय काला भितरी कसं जाता पुरा जिवी पुरा जिविलो कष्ट आमी ब्रह्माल अंगा भितर वताची आणि पुरा भौतिक जगत सुद्धा कडेन ब्रह्माच्याने वट्टू कारणोदकशाही विष्णू. तशी सेम आमी कशी येईल की गर्भोदकशाही विष्णूला हातू भितरी वताची लास्ट कारणोदकशाही विष्णू अशी हे वापस हे परमनेंटली हाजी सिच्युएशन कसं आसा हे आमकां हे कॉस्मिक मॅनिफेस्टेशन जाता. आमी थंय पण उरताच नेक्स्ट आणि वापस एक नवीन एक मनवंतर स्टार्ट जावचे. सो आमगेले सिच्युएशन कसले आमी हे भौतिक जगता भितर मनुष्य जन्म आयले नंतर आमी हे एक ग्रॉस बॉडी की मटेरियल सबस्टल बॉडी हे करणं आमी हांगच्यान पार जावन भौतिक जगतच्यान आमी भगवंता लोकांक गेले म्हण जाल्यार आमी हे प्रळय कालाचे आमी हे करका म्हणना परत परत आणि वापस थंय आमी उरनो हे जायनाचे वापस आमी गर्भोदकशाही विष्णू हातू शरीरात गेल्यार सुद्धा आमी वापस आणि प्रळय काल जाल्यानंतर वापस नवीन हे जाल्यानंतर आणि वापस सर्ग विसर्ग अशी आम्ही हे भौतिक जगतात वापस आम्ही येताची. तशान आम्ही कसं करका जाल तितली बेगी हे भौतिक जगतात आयिल नंतर आमगेले आम्ही हे 9 टॉपिक्स कसं असा हे अभ्यास करणं कशा आम्ही भौतिक जगतच्यान मुक्ती पावेत म्हणल्यार आम्ही विषय. 9वे विषय असा मुक्ती. मुक्ती भितर मुक्ती हित्वान वया रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित हाका लिबरेशन म्हणता इंग्लिशान. हे मुक्ती कसं असा परमनेंट सिच्युएशन. परमनेंट सिच्युएशन म्हणून सांगल्यार हे भौतिक जगतात आम्ही आयिल नंतर हे परमनेंट नाही. कृष्ण बी सांगता हे दुःखालयम अशाश्वतम. हे भौतिक जगत कसं असा दुःखाचे आलय दुःखाचे देवस्थान आणि हे अशाश्वतम अशें म्हणलं असा. तशावन हे भौतिक जगतच्यान आमकां पार जावन कशें वचेत आमी एक मुक्ती नाल्यार भक्ती. मुक्ती कशी मेळटा आमकां म्हण सांगल्यार आमी वैकुंठ लोकाक वचका म्हळ्यार आमी ताका मुक्ती म्हणटात. तातूंत भितर 5 प्रकारां मुक्ती आसाची. आमकां गोत आशिल्ली आमी कोणाकय सादारण लोकांक विचारल्यार
खंय वचका तू कसल्याक तू भक्ती करचा लागला म्हळ्यार म्हाका मुक्ती मेळका म्हण सांगताची जाल्यार मुक्ती आणि भक्तीत कसो डिफरन्स आसा की म्हळ्यार मुक्ती म्हळ्यार वैकुंठ लोकात वचयत भगवंताला आम्ही एक सेव करून उरयत दूरच्यान भगवंताक पळवयत भक्ती कोण करून आम्ही प्युअर डिवोशनल सर्व्हिस अनन्य अहैतुकी भक्ती करून आम्ही भगवंताला कृष्ण लोकाक गेले म्हण जाल्यार थंय भगवंता बरोबर वडनाडी जावन भगवंताला एक सखी जावन की भगवंताला एक प्रेयसी जावन की भगवंताला एक दासी जावन की आम्ही थंय आमगेले भक्ती प्रकार आम्ही कसं इच्छा केल्या ताचे प्रकार आम्ही उरयत तशें हांव न्हू मुक्ती भक्ती भितर कसले डिफरन्स ना जाल्यार प्युअर डिवोटीज श्री चैतन्य महाचरितामृता भितर चैतन्य महाप्रभू सांगताची इवन भक्ती रसामृत सिंधू भितर बी सांगताची 5 प्रकार मुक्ती आसाचे सायुज्य सामिप्य साष्टी सालोक्य साष्टी आणि सामिप्य हे 5 प्रकाराची मूर्ती कसं हे मुक्ती कसं असायचं इवन प्युअर भक्त लोक सुद्धा ताका नाका म्हणताचे तांणी फक्त भगवंताले सेव मागताची सेव कसले भक्ती म्हळ्यार भगवंताले तर कसले तरी करचे भगवंताचे दी म्हण मागनात तांणी भगवंत हांव हे केल्यार कशें भगवंत खुशी जाता हांव भगवंता खातीर माळ केल्यार भगवंताक खुशी जाता की हांव भगवंता खातीर अशी ह्या न्ही विचार करताची ताचे प्रकार तांणी सर्व करचे पळयता भक्तीक भगवंताक कायम तांणी सर्वीस मुडात आशिल्ले निमित्त भक्ती आणि मुक्ती भितर हे डिफरन्स आसा हे एक मुक्ती जाता नेक्स्ट कसं जालें पळोवया नेक्स्ट आश्रय म्हळ्यार सुप्रीम शेल्टर the supreme personality of Godhead is only shelter of everyone anyone desiring to be protected by other म्हळ्यार आमी भौतिक जगतात आयल्याची आमी केन्ना लेखताचे म्हाका हो राखतलो म्हाका म्हगेलो हो खंयचे खंयचे आमी भौतिक जगतात एक 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 लोकांक आमी लेखता की म्हळ्यार तो म्हगेलो प्रोटेक्टर जाल्यार आमी विशय हे याद दवरून घेवका परम सत्य आमकां कोण हे भौतिक जगतात राखतलो ना अशी एक चैतन्य आमगेले गुरुवर्य प्रभुपाद कसं सांगता की म्हण सांगले रे समुद्रा भितर पडील तेन्ना आमी सगळे भवसागरा भितर पडल्याची आमकां भवसागरा भितर पडील तसं बाकी जिवी लोकांक आमी सांगचे ना म्हाका तूं उकळ म्हण कित्याक म्हण तो बी पडील आसा जाल्यार आमकां कोण राखतलो एकलोची भगवंत नाल्यार गुरु दोग लोक मात्र हे भौतिक जगतच्यान आमकां प्रोटेक्ट करचे आता तशें हांव आमी हे 9 विशय कसा आसा सर्गच्यान मुक्ती पर्यंत आम्ही अभ्यास समा केले म्हण जाल्यार ताजे आमी आमच्या जिवनात आमी एक ताजे पालन केले म्हण जाल्यार आश्रय हे कसं आसा ऑटोमॅटिकली आमकां भगवंत आमकां दिता हाजे आमकां आनी हे इजिली आमी भगवंताले हे धन घेन आश्रय धन घेन हे भौतिक जगतच्यान आमी पार जावेत आणि हे फाउंटन हेड कसा आसा तो सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड गोविंदा कृष्णा स्वयं भगवान ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम अंतशिचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्य यतो अन्वयादितरता चार्ते स्व अभिघ्न स्वराट तो अभिघ्न स्वराट तोच आमकां राखतलो अशें म्हणलें आसा तशें न्हू हे आश्रय कसो आसा हे 9 अभ्यास केले नंतर आमकां मेळत आसले आमकां फल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम